दर वर्सा शाळेचे नवीन वर्स जून महिन्यात सुरू जाता. नवीन बटवो, नवीन कपडे आणि एकदा नवीन शाळा. ह्या खातीर तुमकां भुरग्यांक शाळेक वचपाक खूप उमेद असता. तर असोच आयज आमी नवीन धडो शिकया आणि धड्याचें नांव जावन आसा शाळेचो पयलो दीस. आयज शाळेचो पयलो दीस. ता खातीर पवन बेगीन उठलो. तो खूप खुशाल आसलो. खुशाल म्हळ्यार उमेदीन. पवन शाळेक वचपाक तयार जालो. शाळेचे नवे कपडे घालून नवो बटवो घेवन भायर सरलो. बटवो म्हळ्यार शाळेचे बॅग. पवनाची भयण रतन. रतनान शाळेक वचपाची तयारी केली. शाळेचो वेळ जालो. पवन आनी रतन दोगांय शाळेक वचपाक घरांतल्यान भायर सरली. टोनीन हुसेनाक उलो केलो. इपनान रजियाक उलो केलो. गौरी, ज्ञानेश, अक्षय आयले. खबरी करीत म्हळ्यार गजाली करीत शाळेकडेन पावले. चलयो चले उमेदीन आसले. गुरुजी शाळेकडेन पावले. गुरुजी म्हळ्यार सर. गुरुजीक पळोवन चलयो चले खुशाल जाले. गुरुजीन येवकार दिलो. येवकार म्हळ्यार स्वागत केले. मागीर सगळे ओळीन नमनाक उबे रावले. म्हळ्यार सगळीं भुरगीं एका रांगेन प्रार्थनेक उबी रावली. भुरग्यांनी एका बरोबर एका सुरान जनगण मन म्हळें. जनगण मन जातकूच गुरुजी थोडो वेळ उलयले. मागीर सगळे आपआपल्या सुवातेर बसले. सुवात म्हळ्यार जागो. जशी तुम्ही तुमच्या वर्गान तुमच्या सुवातेर बसता तशीच ही भुरगीं आपआपल्या सुवातेर बसली. भुरगीं खूप उमेदीन आशिल्लीं, कारण तांकां आतां नवो पाठ, नवी कविता, नवो नाच, नवो खेळ शिकपाक मेळटलो म्हणून. नवो पाठ, नवी कविता, नवो खेळ शिकपाक जाय जाल्यार नेमान शाळेक येवपाक जाय. नेमान म्हळ्यार सदांच, वेळार. वाचप, बरोवप, शिकप बरे तरेन करपाक जाय. बरे तरेन शिकली जाल्यार तुमी बरे तरेन परीक्षेक पास जातली. जशी तुमी पयली पास जाला तशीच दुसरी पास जावपाक जाय. पास जातकच तुमकां गुरुजींची शाबासकी, टिचरांची शाबासकी, आवय बापायची शाबासकी आनी भाव भयणींची शाबासकी मेळटली, अशें गुरुजीन भुरग्यांक सांगलें. पाठान आयिल्ली कठीण उतरां. खुशाल, उमेदीन. येवकार, स्वागत. ओळीन, एका रांगेन. सुवात, जागो. नेमान, सदांच, वेळार. शाबासकी, तोखणाय करप.